आता पहिली म्हणजे 7 वर्सां जाल्या पयलीं तांकां डायरेक्टली पगार जो आहा हो पगार तसो तेजो 25,000 जालो. नेट हातीन मेळटलो ताका 20,000. तुजे मागीर सांगता राव ताका वर्सां जाल्यार तसो तसो वाडटलो. नेट हातीन मेळटलो 20,000 रुपया. तुजो तेणी सांगला तसो EPF, PF आनी इन्शुरन्स हे तूं भरता तितकोच सरकार भरतलो तुका. 2,000 रुपया तितकोच सरकारूय भरतलो, तूं भरतलो. आनी इन फ्युचर तुमकां जे आहा पयलीं लीव ही आहा पयलीं मॅडिकल लीव तुमची जी आहा ती म्हाका दिसता आतां 20 कॅबिनेट नोट ना आतां एक्युमुलेट करपाकूय मेळटली. 30 दीस वर्सां ती तांकां एक्युमुलेट करपाक मेळटली म्हणजे 60 दीस जायसर. ओके तुमकां तुमचो परत हेजी लीव मेळटली. CL जी आहा पळय न्हू CL ही तुमकां 15 दीस मेळटली. पयलीं 7 दीस मेळटाली ती 15 दीस मेळटली. आनी दुसरी जी बायलां आहात पळय कोण सपोज भुरगे जर जाले जाका आमी मॅटर्निटी लीव म्हणटा ती पेड मॅटर्निटी लीव तांकां जवळपास 3 म्हयन्याची मेळटली. सांखळी म्युन्सिपालिटीन काम करता म्हाका आतां 8 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा आनी पयलीं आमकां पगार आसलो 700 रुपया पर डे आसलो आनी डेली वेजीस काम करताले तेन्ना. आनी आतां CM सरान इनिशिएटीव घेवन फुडें सरोन आमकां टेम्पररी स्टेटस दिल्लो आहा. त्या हितून आमचो आतां पगार 25,000 प्लस जावपाचो आहा. की CM सराचे धन्यवाद करता आनी अशेंच आमी तेंच्या सपोर्टान रावतले हे आमी तुमकां सगळ्यांक हे करता. दिवपाची कांयच गरज ना. इतली वर्सां जाली आमी खूब काम म्हणजे खूब स्ट्रगल केला हे काम करपाक लागून. खूब जाणांनी म्हणजे आमच्या हेतांनी खूब काम केलां आनी इतली वर्सां आमचें कोणेच चिंतूना. खरें ह्या म्हणजे अंदू आतां आमच्या CM सरान फुडें सरोन आमकां ही एक हें दिल्लें आसा आनी हेजेरसून अशें दिसता की ह्यान फुडें आमचे कोण कोण भाव भयणां काम करता तांकांय फुडें आनी बरो पगार मेळटलो आनी ते बरें आपले हें करतले म्हणून इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन की बरे भशेन काम करा आनी बरे भशेन रावा. आमचें पूर्ण सोंपलेलें आसा तेन्ना आमकां अजून हें पूर्ण कितें करपाचें जावचें दोतोर आमकां 10 वर्सां जालीं काम करून आनी डेली पेमेंट 15,000 आसलें आमकां. आतां पेमेंट वाडला म्हणून आमकां खूब जाली. CM सराची थँक्यू.